मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मळे हळदणवाडी भावाचोच खून करपाचो यत्न. आरोपी ताचोच भाव. नशीब बरें म्हूण पिडेस्त साल्वार. आरोपी पुलिसांच्या ताब्यांत. सांकवाळे सिंडोळे बांयक सापडले डिझल. प्रदूषणाचो नेमको स्तोत्र काडात सोदून. आमदारान दिली ऑर्डर. गोंयांत हे चल्ला कितें? गोंयकाराक पडला प्रश्न. फोंडा मार्केट कॉम्प्लेक्सात उजो लागून 3 दुकानां काबार. जाला बरेच लुकसाण. उजो लागपाचे नेमके कारण अजून आयले ना उक्ताडार. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल मये हळदणवाडी वाठारांत एका भावान दुसऱ्या भावाक जिवेशी मारपाचो यत्न केलो. नशीब बरें म्हणून तो साल्वार जालो. ह्या प्रकरणात आरोपी 44 वर्सां पिरायेचो संजय मयणकाराक पुलिसांनी अटक केल्या. पिडेस्ताचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात. फुडल्या तपशिलाची वाट पळयतात. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. राज्यात सध्या पर्यटक आनी गोंयकारां मदीं वाडत वचपी झूज हुस्को निर्माण करपाक लागला. तशेंच पर्यटक आपली वाहनां थेट दर्यादेगेर व्हरपाक लागिल्ल्यान समस्येत आनीक भर पडटा. आयज पर्यटकांनी थेट बाणावले दर्यादेगेर गाडी चलयली आनी ती रेवेत अडकली. पर्यटक पुलिसांनी तांकां गाडी काडपाक मजत केली आनी दंड घालो. ह्या घडणुके दिसान दीस वाडत आसात. दंड घालून लेगीत परिस्थिती जैसे थी आशिल्ल्याचे खीण पळोवपाक मेळटात. आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान ह्या घडणुकेचेर सविस्तर माहिती दिल्या. पळयात. आज टुरिस्ट जो आसा वो सुटी पडले कारणान आज टुरिस्ट हो गोंयांत खूब येवपाक लागले कडेन आसा. टुरिस्ट येता खरें पूण ह्या टुरिस्टांक जायची जे प्रॉब्लेम आसा हे फेस करूंक पडटात. आनी दुसरे वटेन हे टुरिस्ट जे येतात हे टुरिस्ट कशें करून ज्यो आपल्याले गाडी आसात ह्यो बिचार हाडून कशे त्रास करतात हेही तुमकां आमी दाखयतात. आज असोच जो इन्सिडेंट जो आसा वो बाणावल्यांक जाले कडेन आसा. जें ताज हॉटेल आसा हेजे फाटल्यान एक महाराष्ट्राची गाडी जी आसा ही स्ट्रेट गाडी घेवन जो ड्रायव्हर आसा हे टुरिस्ट आसात हे सामके बिचार गेले कडेन आनी थंय ती गाडी रमता कसांक आनी मागीर थंय पुलीस येतात. टुरिस्ट पुलीस येतात आनी टुरिजमाचे पुलीस तांकां फायनी दितात. जवळ जवळ 5,000 सुमार ही फायन ह्या गाडयेक दिले कडेन आसात. आमी म्हणटा आवो जावो गोंय तुमारा हे म्हणत पूण तुमी येतना सारके कायदेशीर येयात, सारके रावात, बरे भशेन गोंयाक सेलिब्रेट करा आनी वसात. हांगा येवन बिचार गाडी हाडून तुमकां फायन मारपाच्यो नांव करपा सारके तुमी करनाकात. आमी हेजे पयलीं सुद्दां तुमकां मॅसेज दिले कडेन आसा टुरिस्टांक की बरे भशेन कोणें बिचार गाडी घेवन येवची न्हय. ताके थंयचे बोर्ड मारले कडेन आसा ते बोर्ड बी तुमी पळोवचे आनी मागीर तुमी ती गाडी केन्नाय सकयल घालची न्हय म्हणून. पूण हांगा हे टुरिस्ट प्रत्येक जाण येता आपल्याली की तूं रुबाब दाखयता म्हूण कळना आनी ते बिचार येता गाडी घेवन आनी अशें करून फसतात आनी मागीर पुलिसे कडच्यान तांकां चलन जें आसा हें दिवपा पडटा. आनीक हेजे वेळार त्रास खुबशे जाता. मागीर आज ही गाडी जी आसा ही क्रेन हाडून काडपाक पडली आनीक तितून भितर पुलिसेचोय तांकां फटको जो आसा हो 5,000 बसले कडेन आसा. म्हणून आमी ट्युरिस्टां अपील करता की गाडी ज्यो पार्किंग प्लेस आसा थंय दवरच्यो आनी बरे भशेन तुमी थंय पार्क करून बिचार येवन बिचाचो आनंद घेवचो.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. साकवाळे सिंडोळे एका इगर्जेच्या आवारांतल्या बांयत डिझल मिश्रीत आशिल्ल्याचे सांपडले. अधिकाऱ्यांनी प्रदूषणाचो नेमको सोत्र सोदून काडचो अशें आमदारान मागलें. कांय दिसां आदीं वास्को सिवेजीचें उदक पिवपाच्या उदकांत पाविल्लें. आतां इंधन बांयत सांपडलां. हें चल्लां कितें? गोंयकारांनी पिवपाच्या उदकाक लागून इतलो त्रास सोंसपाचो? लोकांक प्रश्न पडला. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. अशें थिंगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जे कितें डिझल पेट्रोल हें आमकां एक्झॅक्ट कितें खबर ना, पूण पळोवपाक गेल्यार हांगासर कसलो डिझलाचो वास येता. आनी तेन्ना हांव ताबडतोब काल हांगासर आयलो. आनीक हांवें जे जावं आमचे फायर जावं आमचे हेल्थ तशेंच पुलिसेक हांवें इन्फॉर्म केलें. अशें जालां. काल ते येवन हांगासर इन्स्पेक्शन बी केलें. आनीक आयज बाकीचे जे आयज मांडे बाकीच्या डिपार्टमेंटाक हांवें कॉन्टेक्ट जाल्लो आसा. आतां हांवें डेप्युटी कलेक्टराक फोन केलो आसा. जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा ताका ताबडतोब ताका आपय म्हणून तो मातशें पणजे बिजी आसा. तरी आसतना तो येवन ताणें सांगलां आपूण हांगासर जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा ताका आपयता म्हणून सांगलां. आनी हांवें आतां सगळे डिपार्टमेंट एक एकटो येता वयता. म्हाका जाय सगळे जे डिपार्टमेंट जे हांगासर येवन हाचेर कितेंय तरी एक्ट जावपाक जाय. एकटो येता एकटो वयता हें म्हाका चलपाचें ना. हांवें ताका सांगलां सगळे आतां हांवें आयकलें पण आमचे ऑयल टँकराचे ते येवन गेले. WRD हांगासर ऑलरेडी येयल्ली आसा. ते सायडीन हांवें ताका सांगलां सायडीन जे सरावंडींग जे वेल आसा जावं ती पोंड आसा तेंका वचून तुमी इन्स्पेक्शन करा. हांगासर सायडीनूय बी मेवपाक शकता. ताका लागून हांवें ते आतां ऑलरेडी WRD इन्स्पेक्शन करता सायडीन. चारूय सायडीन इन्स्पेक्शन चालू आसा. आनी हें जें कितें जालां हें जावपाक जायना. आनी आमचे इगोर्जेचे कमिटी जावं फादर हे हांगासर उदक पिताले आयज तें बंद जालें आसा. हें कित्याक लागून जालां ही आमकां इन्क्वायरी आमकां जावपाक जाय आनी काडपाक जाय. आनी हे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हांवें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिलां. हें जाता तितले बेगीन हें सॉल्व जावपाक जाय. नाजाल्यार हेजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय. आतां हें कोण कितें कशें जालां हांगा फुडल्यान तुमी ऑयल टँक आसा. हांगासर 2 पेट्रोल पंप आसा. हें खंयच्यान कितें लिंक जाता हें सोदून काडपाचें हांवें जे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी हांवें इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा. सुमार जाली आमकां वास येतालो. पूण तरी आमी सगळीं झाडां शिंपताल्या. आनी आतां आमचे फाटल्यान हें झाड आहा पळय तें सारको प्रूफ. ताका 4 वर्सां जालीं. एवरी इयर आमी ताजें फळ काडटा. खावपाक एकदम बरें. अंदूच्या वर्साक तें जून जावचे आदींच पडोंक लागलें. केन्ना ताजीं फळां पडो नासलीं. हे उदकान शिंपल्या उपरांत तें पडोंक लागलें. आनी पिको नासतना बेश्टोच कालेर येता. खावंक गेल्यार ताका टेस्ट ना. सारकें वॉटरी जाला. मागीर हो डिझास्टर पयल्या उपरांत आमी बांयचें उदक कालच्या दिसाक चॅक केलें. आनी कालच्या दिसाक चॅक करतोच मागीर आमी पळयलें कितें कितें घडटा पळय तें सगळो उजोच पेट्टा. उदकाकूच उजो पेट्टा. म्हणजे तातूंत डिझल आसा. देखून आतां आमचो रिक्वेस्ट म्हणटात पळय तो इतलोच. सरकारान फुडाऱ्यांनी पळोवचें आनी ताजी तपासणी करची. खंयच्यान येता तो सोर्स पळोवन तो बंद करचो. कित्याक आमची बांय इतली बरी. 5 वर्सां जालीं म्हाका पाद्रीगार कसो. आमी तिचें उदक खाता पिता धुवंक वापुट्टा सगल्याक. आनी ती बांय सुकना. टील मे बांय ओद्दी भरलेली आसता. मायाच्या म्हयन्यान पर्यंत ती लिंप करूंक वचत जाल्यार ती ओरा भितर पत्ती बगता. आदले त्या लेवलार पत्ती पावता. म्हणटकीर इतली बरी बांय हांगा एरियान आनी आसा जाल्यार नोको हांव. पूण ही आमची इबाड जावंक दिवंक फावना. देखून सरकारान मातशे उपाय घेवचे आनी हें ताऱ्यार घालचें.
पयलेच फावटी ही बांय जी आसा ती कम्युनिटी बांय जी आमचे चर्चीन जे लोक येता आनी जे रावता फादर रावता ते सगळे उदक पिता. पूण जे काल जे आमी देखावो पळयलो तो एकदम भियांकूड आसलो की हें उदक जरी एक बांयत गेलो जाल्यार देर इज अ पॉसिबिलिटी की सायडीक घरां आसा तेंचे बांय आसा आनी नाल्ला आसा शेतां आसा. सो हें अंडरग्रावंड खंय तरी थिंगाय वचत म्हण. सो आमी सरकारा लागीं मागता हाजेर जाता ते बेगीन इन्क्वायरी करून खंय सोर्स आसा तो सोदचो आनी हें सगळें कॉर्डन करचें ही एरिया आनी आमकां लोकांक एक सेफ्टीचें फिलींग दिवचें. जे डिझल मेळ्ळा ते कालूच आमकां सगळ्यांक कळ्ळें की ते डिझल बांयक जे आसा ते डिझल मेळटा म्हणून. डिझल मेळटा म्हणून आमी पळोवपाक गेले. पळोवन उदक आमी काडलें. उदकाक मिन्स ते जे उदक लिक्वीड आशिल्लें ते काडलें. ते पेटयलें जाल्यार ते उजो पेटपाक लागलो. सो मागीर आमी आतां सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटींक कंप्लेन दिल्ली आसा आनी ते सगळे ऑथॉरिटी जे आसा ते कंप्लेनीक लागून ते चॅक करपाक आयले. थ्री मंथ जाले, मोर देन 3 मंथ जाले की आमचे बांयक प्रॉब्लम जाता. कितें प्रॉब्लम जाता? डिझल मेळटा. सद्याक आमकां कळोन येता की वॉराचे लागून डिझल वाडपा आहा म्हणून. पूण हिंगा आमकां दिसता गव्हर्मेंट पेट्रोल इंडस्ट्री फ्री दिवपाक सोदता आमकां. ताका लागून ती हिंगसून सोडला आसतले. कळ्ळो काय न्हू? सो बट दीस इज अ सिरियस इश्यू. कमिंग बॅक टू अ सिरियस पॉयंट बट दीस इज बिकम अ व्हेरी सिरियस इश्यू बिकॉज म्हाका खबर आहा आमी हे गांवांत हाय आनी आमी सदांच आमी मेंबर चर्चाचे एक्चुअली आनी आमी सदां येता मिटिंगेक बसून आमी उदक उंची पिताय आमची बांयची उदक पिताय. सांगपा म्हणल्यार केन्ना केन्ना फादर को PWD कनेक्शन नासलें तो केन्ना यूज करना आहलो PWD कनेक्शन कित्याक आमी बांयची उदक यूज करताले. कित्याक बांयची उदक म्हणल्यार बेस्ट उदक मेडिसिनल उदक म्हणटाले कित्याक जोर म्हण ती. कित्याक आमी सगळे गांवांनी आतां सपोज वेलसां वच वेलसां ते सायडीन गेल्या बसून तो लोक आतां रोडटा कित्याक तांकां जाय PWD कनेक्शन कित्याक तेंगेले बांय आतां सद्याक कुसलाय म्हणून तेंगे सुवेजी उदक येता तिजे प्रॉब्लम आहाच. आतां रिसंटली तुमी चोयला दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रभू रिलेटेड बिल्डिंगान उदक कंटेमिनेट जाता. कित्याक लागून बिकॉज सुवेज प्रॉब्लम. सिमिलरली आतां हें प्रॉब्लम जाता. पूण हिंग सुवेज मेळना हिंग डिझल मेळटा आनी डिझल आसता म्हारग आसतना परतून डिझल मेळटा म्हणून आमकां अजाप येता. पूण हिंगा पूण हुंय स्टॉप आसपा जाय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. फोंडा मार्केट कॉम्प्लेक्सात उजो लागून 3 दुकानांचे बरेच लुकसाण जालें. उजो पालोवपी दळान उजो आटोपात हाडलो. सुमार 3 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. उजो लागपाचे नेमके कारण अजून उक्ताडार आयले ना. पळयात. बाराक सुमाराक ठोकर आवाज येता म्हणून हांव नडोन आनी हांव वयर येयलो जाल्यार पळयलें हांगासर उजो पेटला. उजो पेटला म्हणटा काडटलो कांयच चान्स ना न्ही. नाल्ल आशिल्ले म्हागेले, अळसाणे आशिल्ले, सोनं आशिल्लें, खोबरेला बाटल्यो आशिल्ल्यो आनी देवा साहित्य आशिल्लें. अशें आशिल्लें लाखभर वर्सां आसा म्हागेलें. आतां ही आरमार गेली ती आरमार गेली. लाखभर लॉस जालें म्हागेलें. कितल्या केन्नाच्यान तुमी चलयता हें? कमी तो म्हागे आई आतां 20 वर्सां आसतली. आतां मेल्या तिका आतां 4 म्हयने जाले. आई मागीर 4 आण्या पयशे 4 आण्या 8 आनी दिवपाचे मागीर तेन्ना. आतां म्हळ्यार आमी म्हयन्याक पार भरता मनशां पडटा. आतां सध्या कोण चलयता? आतां सद्या आई 4 म्हयने जाले म्हणटा भाव म्हणटालो पूण मागीर बसता. सद्या पयलीं तूं बस म्हणून हांव एक आदेश म्हागेलें दुकान बंद दवरता आनी बसता आनी तो येवन बसता भाव. आतां कितले शॉप जाले ती सगळी? सगळीं 3 शॉपां. जेन्ना सद्या ते कपडे भितर येता तिचे आरमार येयलेली आसा. अशें गेलें म्हाका तितलें येना पूण तेगे फ्रीज गेला.
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि अरुण नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत फुडले कांय दीस ढगाळ मळब आसतले. हलको आनी गडगड घालत पावसाची शक्यताय हवामान विभागान दिल्या. सकाळी हलके धुके पडटले, तापमान उष्ण उरतले, जाल्यार सांज वेळा उण्या पावसाक लागून मातसो विसव मेळटलो. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सुके हवामान आशिल्ले. पणजीत सगळ्यात चड उष्ण तापमान 34.3 अंश सेल्सियस, जाल्यार मुरगांवात सगळ्यात उणें तापमान 24.8 अंश सेल्सियस नोंद जाला. 30 मार्च ते 1 एप्रिल मेरेन गोंयांत दनपारा वा सांज वेळा हलको पावस पडपाची शक्यताय आयएमडीन दिला. हलक्या पावसाची शक्यताय मळबात दाटतली कुपा. सकाळचे धुके, गडगड आणि विजेचो धोको. उष्णतायेची जतनाय घेवची. मंगळारचे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगस्सो.